ओके ओके. मायग्रंट रजिस्ट्रेशन आज सगळ्या फुडें खाता. पंचायत मेंबर सगळे लायक मायंडेड पीपल आनी जे आमच्या वांगडा काम करूंक सोदता ते सगळे येयले आनी आयज आमी कमीत ते कमी 150 लेबर तेंचे रजिस्ट्रेशन घेतलां. फाल्यांच्यान रजिस्ट्रेशन चालू जातलें. मुद्दो इतलोच, आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय. कालांगुटान खंय कोण रावता, कोणागेर कितले रावता ते कळोंक जाय. म्हणून हो ड्रायव्ह चालू केला. वन ऑफ द रिजन इज सेक्युरिटी. तो खंयचो तो खुद घर मालकाक खबर ना. एक अपील करूंक सोदता कोळंगूटच्या लोकांक की दीस शूड बी पीपल्स मुवमेंट. सगळ्यांचो सपोर्ट जावो. आयचो जो इनिशिएटीव घेतला कलंगूट पंचायतीचो, तर म्हाका तरी दिसता एक सगळ्यांक बरो इनिशिएटीव हा. मायग्रंट लेबर्स जे आसा त्यांचा एक व्हडलो इश्यू आसलो. इश्यू असो आसलो की कोणाकूच खबर नासली कोणाच्या घरान कितले मायग्रंट लेबर्स आसा. खबर नासली आमकां की आमच्या आख्खे कोंगुटीन कितले मायग्रंट लेबर्स आसा, त्यांचो रिकॉर्ड कितें, बेस कितें त्यांचो, खंयचे ते, वो डेटा कोणाच कडेन नासलो. आनी आयज हो इनिशिएटीव घेतला तो तांचो एक डेटा बेस तयार करपाक. आनी ह्या डेटा बेसाचेर आमचो एक असो एक उद्देश आहा की जी तांची एक काम करपाची पद्दत आसा ती स्ट्रीमलायन करपाची. एक सिस्टम एक पंचायतीन घालून दिवपाक गरज आसा थंयसर. दुसरे तेंचे लेबर चार्जीस जे आसा ती एक स्ट्रीमलायन करून जे कितें आसा एज पर द लॉ त्या कायद्याच्या हितूनसून जे कितें आसा ते दिवपाची एक गरज आसा. अरे सकाळी फुडें आमी ते लेबरांक व्हरोंक येता हांगासर तें पत्रान काम किया है. एकल्या गोंयल्याक तर इंचारी तो एकलो सांगता 900 रुपया, दुसऱ्याक इंचारल्यार ते सांगता 1100 रुपया, लेबर सांगता एकलो 700 रुपया, एकलो सांगता लेबर 800 रुपया. सकाळी येतात 9 कामां 5:30 घरा वचपाक रेडी. अरे बाबा आमी खूंय वचपाचें. हें जालां तेंची मिनीट उबाय जाला मरे हांगासर. कोणें तरी हेंचें एक्शन घेवपाचें. सगळे फुडें सरले आयज आमी तेंचें एक्शन घेवपाक आनी तांकां सगळ्यांक हांगासर तांकां सगळ्यांक एक एकऱ्याक सगळे कर्नाटकावाल्यांक आनी बेंगोलीवाल्यांक ही जावन आसा ही एरिया जावन आसा बेंगोलीवाल्यांची आनी त्रिड्यार हा एरिया कर्नाटकावाल्यांची. कर्नाटकावाले त्रिड्यार सेपरेट आनी बोडके वाड्या कोडे लेबर सेपरेट. कितें तरी हेंचें एक्शन आमी हांगासर हाडूंक जाय आनी हांकां सगळ्यांक सारकें स्टँडर्ड तेंचे रेटी लावन तांकां सारकें लँडीचेर हाडपाचें. हांव उलयतां लॉरेन्स फर्नांडीस कोबरावाडो. The thing is, these laborers, they don't even have a fixed rate. They just quote whatever they want, and even once you make a deal with them, they don't even come with you. They refuse. And most of the laborers here also are not the illegal immigrants, I feel. Thirdly, also these laborers who stay here, they don't even work here. They are taken early morning by trucks and vehicles out of the village. And most of these laborers also which are kept here, they don't even have proper sanitation. This has to be looked into, and I'm glad that the Panchayat has taken this initiative to sort this matter out. काल हांव लेबर व्हरोंक येतो म्हाका रेवता पळय जाल्यार 1000 रुपया दिसाचे 1000 रुपया सांगता. आनी वयल्यान जाता पयलें काम कितें आहा ताका लागून हांव पंचायती कडेन मागता की तेंची रेट आहा ती स्टँडर्ड रेट करूं. कित्याक पावड्यांक अमकें लेबरांक अमकें करचें. 3 to 4 months, we have received a lot of complaints from villagers regarding this labor market in terms of pricing, in terms of their behavior, and in terms of small petty thefts and issues that have taken place in the village, wherein they have blamed these migrants. So, acting on these complaints and also as part of our manifesto promise, we decided that we should have a system, a more organized system, wherein we register this labor. We need to know how many labor are there in this market, which wards do they stay in, and with who they are staying in. So this is the phase 1 wherein we register them. Next is we will try to make some sort of cards or badges wherein they wear this and they stand here. So this way you will people also will identify, okay, these guys with the badges have registered.
and we expect the people to help us and support us in terms of whenever they come to pick up the labor only that display these badges, so that tomorrow you will know his name, you will know from where they are. Whether लेबर पळय हो इश्यू आहा म्हाका दिसता कितली वर्सां जाली आमच्या कालांगुटान ना म्हाका दिसता गोंयांत चलता इश्यू. हेचो मेन इश्यू कितें आहा, हे खूब जाणां कडेन पुलीस व्हेरिफिकेशन ना, कोणा कडेन टेनंट व्हेरिफिकेशन ना. हांगासर येवन पळोवशी कालांगुटान कोण येता कोंगटीन, कोण वयता, खंयच्या गांवचो येता, खंयच्या स्टेटीन कांयच खबर ना. म्हाका दिसता कालांगूट विलेज पंचायतीन जो आहे तो इनिशिएटीव घेतला, बरो इनिशिएटीव घेतला. आनी म्हाका दिसता पॉझिटीव वेन पळोवंक वयशे जाल्यार हितून कितें जालें बाबा खंयच्या गांवांतून येता, खंय कोणाच्या हितून रेंटाक रावता, पुलीस कार्ड कंपल्सरी जाता. हितून मेन कितें आहा इश्यू आहा पळय कालांगुटान मायग्रंट्स पळय येता, भायले येता नाका जाल्ले हांगासर कालांगुटान गोंयानूच चल्ले. कोण येता मर्डरी करता, रेप करता, कांयच तेंचें व्हेरिफिकेशन मेळना. हितून म्हाका दिसता कितें आहा तें सारकें क्लियर जातलें. हितून हे कार्ड सिस्टम पळय करूंक सोदता पंचायतीन, व्हेरी गूड इनिशिएटीव. वी लूक इट इन अ पॉझिटीव वे.